दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवालान गोंयांत येवन गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रेची घोशणा केल्ली ती मुख्यमंत्री सावंताक कोंत्र गेली। आम आदमी पार्टीची तीर्थयात्रा स्कीम खंय गोंय सरकाराचीच। तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमिस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाल्ली। त्यांनी बजेटांतली म्हाजी स्कीम पयल्यान सांगलें ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम। फक्त इतके जातीची आमी तेजें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुरूय जाल्लें आहा। कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा तोच आमच्यो कॉपी करता आनी सांगता, ताका संवय जाल्ली आसा, ही इज अ कॉपी मास्टर। म्हणून तुमकां म्हटलें म्हाजे बजेटाचे बुकलेट काडून पळयात आनी स्किमूय ऑलरेडी नोटिफाय जाली। मोगो बरोबर युतीचेर बीजेपीतूंच मंत्र्यांचे नाका जाय। देवांकडे बोललो युतीची तशी गरज नाही, मोगो बरोबर युतीची गरज नाही। ते मगोवरतीच आम्ही आणि कोणाकडे म्हणजे बाकीचे काय असते आमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे आम्ही जे समविचारी पक्ष आहे गोव्याचे त्यांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी युती करू शकता, पण त्यांचं कंडिशन घेऊन नाही, आमचं भारतीय जनता पार्टीचं कंडिशन घेऊन त्याने युती करायची कोणी पण। हांवें कितें सांगलां की म्हाका जाय म्हणलें पार्टीचे उदील आहा ते निर्णय योग्य वेळार घेतले न्हू। मजगती मुख्यमंत्री पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ल्या टिचरांक वचून मेळ्ळो। मागण्यांचेर दिवाळी उपरांत उलोवया म्हण सांगून सध्या तांकां आंदोलन फाटीं घेवंक लायलां। कायद्याव आहा पळय न्ही रे, त्या कायद्यान केल्ल्या। ओके, थँक्यू। जावपाक शकना सीएम ते आमी उलया मागीर सद्या ऑर्डर दी आय ती आमी मागीर डिस्कस करीत बरें घेता ना। पूण आमचे जे पोटाचे आसा ते करा अशें म्हणून आमचे प्रत्येक वेळा मागणे आसले ते अजून पर्यंत जावना। आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी सस्पेंड करता। तेजे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।